पणजे शेनवारा सकाळी 2 वरां पावसाचो सावार आयलो। 18 जून रस्तो पणजे बस स्टँड पाटो अटल सेतू मांडवी देगेर भाटल्यान भरले तुडुंब उदक। स्मार्ट सिटीचे काम चालू आशिल्ल्यान लोकांची आनिकूय गैरसोय जाल्ल्यान लोक बेजार। पणजे सकाळी 10 ते 12 मेरेन सुमार 2 वरां वाऱ्या सयत पावसाची व्हडली दडक पडली। पिल्यान परवरी जाल्ल्या रेबार खान खून प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत विकास यादव हाका अटक केले उपरांत 5 दिसाची पुलीस बंदखण दिल्या। आता मेरेन ह्या खून प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या 6 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्या। प्रेम प्रकरणावयल्यान रेबर खानाचो खून जाल्ल्याचो दावो पुलिसांनी केला। मजगतीं मुखेल दुबावीत फरार आशिल्ल्यान ताचो सोद घेवपाक सुरू आशिल्लो। मुकेश यादवाक अटक केले उपरांत शेनवारा JMFC कोर्टात सुनावणे खातीर हाजीर करून ताका 5 दिसाची बंदखण फर्मायल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। ताळगाव पंचायत वेंचणुकेत 22 उमेदवार सध्या रिंगणात उबे रावल्यात। मात ह्या वेंचणुकेचे वातावरण आता तापपाक लागला। बाबूश मोन्सेराताचे पॅनलाचे वांगडी विरोधी आमदारांक उमेदवारांक धमकावपाचो यत्न करतात असो आरोप विरोधकांनी केला। प्रभाग 1तल्यान उमेदवारी अर्ज फाटी घेवपाक उमेदवार मयूर उसकयकाराचेर चेपण हाडपाचो यत्न केला। जर बाबूशाक विरोधकांक संद दिवपाक जाय अशें तो म्हणटा आनी दुसऱ्या वटेन अशा पद्दतीन धमकावन तो कितें सिद्ध करपाक सोदता असो प्रश्न सेसिल रॉड्रिगीज हिणें उपरासला। मार्दोळ पुलीस स्टेशना कुशीक आशिल्ल्या रस्त्याचेर फाटल्या कांय दिसां सावन कोयर हाडून उडोवपाच्या प्रकरणांत वाड जाल्या। ह्या वाठारांत कोण ना ते पळोवन लोक कोयर हाडून उडयतात। थळाव्या पंचायतीन ह्या कोयराच्या ढिगाचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें थळाव्यांचें म्हणणें। जाल्यार पंचायत मंडळान प्रत्येकाच्या घरा वचून कोयर भरपाची वेवस्था केल्या। तरी कांय जाण आपलो कोयर हाडून प्लास्टीक पिशवेंत गुठलावन रस्त्यार हाडून उडयतात अशें सरपंच हर्षा गावडेन सांगलें। देखून ह्या कोयराचो बेगोबेग विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। मडगांव घोगळ हावसिंग बोर्ड वाठारांत आंबे काडपाक स्लॅबार चडिल्ली चली पांय घसटून पडून गंभीर जखमी जाल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चली आपल्या घराच्या स्लॅबाचेर गेल्ले तेन्ना ताका आंब्याचें झाड दिश्टी पडलें। तेच झाडा वयले आंबे काडपाचो यत्न करतना ते चलयेचो तोल गेल्ल्यान ते स्लॅबा वयल्यान सकयल पडले। हातूंत ताका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर GMCत दाखल केला।
दिवचले हजरत अदुल शाह बाबा दर्ग्याचो उरूस शुक्रारा पारंपरीक पद्दतीन व्हडा उमेदीन मनयलो। त्या निमतान शारांत भव्य संदल मिरवणूक काडली। मिरवणुकेत मुस्लिम भाव व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले। दिवचलच्या मुस्लिम भावा वतीन दर वर्सा हजरत अदुल शाह बाबा दर्ग्याचो उरूस मनयतात। उरुसा निमतान शुक्रारा ढोल ताशांच्या गजरात राती उसरा मेरेन शारांत संदल म्हणल्यार भव्य मिरवणूक काडली। मिरवणूक दर्ग्याकडेन येतकीच दर्ग्याचेर चादर घालप आनी हेर कार्यावळी जाले उपरांत नियाज म्हणल्यार खाना जालो। मुस्लिम भाव भयणां सयत हेर धर्माच्या लोकांनी ह्या खाण्याचो कोस्त काडलो। फातोर्डा आदल्या सुमार 6 वरांचेर पेप्सी फॅक्टरी लागसार एका घरांतल्या रांदचे कुडीक अचकीत उजो लागलो। मडगांव उजो पालोवपी दळाच्या पंगडाक हाची म्हायती मेळटाच तांणी धांव घेवन उजो आटपांत हाडपाचो प्रयत्न केलो। ह्या घडणुकेन सुमार 40,000चे लुकसाण जालां। घरांत आशिल्ल्या 2 जाणां दादल्यांक दुखापत जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर मडगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला। फुडलो तपास सुरू आसा। शेनवारा पडिल्ल्या अवकाळी पावसाक लागून वाळपय वेळूस पुलावयली दाबोस प्रकल्पाची उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक इबाड जाले। भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी ह्या घडणुकेचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा। देखून बेगोबेग उदका पायपलायन दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। दैनिक गोमंतक आणि बाल भवन पणजे वतीन आयोजित गोमंतक समर कॅम्प 2024क ल्हान सान भुरग्यांचो खूब बरो प्रतिसाद फावो जालो। ह्या कॅम्पात सुमार 250 परस चड भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो। ल्हान भुरग्यांच्या कलागुणांक वाव मेळचो ह्या हेतान हो कॅम्प आयोजित केल्लो। अगदी लहानपणापासून गोमंतक या वर्तमानपत्रावर अगदी मनापासून प्रेम करतोय। काणकोण येथे माझा जन्म आणि लहानपणी आमच्याकडे गोमंतक वर्तमानपत्र घरी यायचे आणि तेव्हापासून मराठी वाचनाची गोडी गोमंतकने लावली। गोमंतक गोव्याची जी सांस्कृतिक राजकारण आणि सामाजिक जी चळवळ आहे ज्यात गोमंतकचा खूप मोठा वाटा आहे, त्याची जडणघडण आणि त्याचा एकूण जो प्रवास आहे तो गोमंतकमधून कळाला। अजूनही गोमंतकशी निगडीत आहे आणि गोमंतक हे परत एकदा सांगतो की गोव्याच्या सामाजिक सांस्कृतिक आणि राजकीय क्षेत्रात खूप मोठं काम करत आहे आणि गोमंतकला खूप खूप शुभेच्छा। असंच कार्य
ह्यापुढे घडत राहो आणि गोव्याची जी अस्मिता आहे ती जिवंत ठेवण्याचं काम करो, हीच सदिच्छा. धन्यवाद. नाही, गोमंतकान पयलींच्या काळान म्हणजे सादारण 90च्या काळान जो एक ठसो आपल्याला गोंयांक उमटयलो, कितलेशे इश्यूज तांणी त्या वेळार हातार घेतले. त्या खातीर गोमंतकाची एक जे नावलौकीक जें जालें गोंयांक, म्हणजे इंग्लिशांक नवीन टायम्स आनी मराठीक गोमंतक एक प्रतिश्ठीत हें जाली. सो त्या मानान त्या नंतरच्या काळांत कांय हें जाल्यो की थोडोसो गोमंतक फाटल्यान पडत गेलो. ताका वेगवेगळीं कारणां आशिल्लीं, थोडीं न्ही, खुबशीं कारणां आशिल्लीं. म्हणजे गोमंतक लोकल बातम्यां कडेन मागीर थोडीशी दुर्लक्ष जावपाक लागलें. ताजो थोडोसो फटको गोमंतकाक बसलो. अजुनूय गोमंतकान जर पयलींचे भशेन जर प्रयत्न करत गांवांनी गांवांचे रिपोर्टर बातमी येवपाची, तर गोमंतक परत आशिल्ल्या त्या जाग्यार पावपाक वेळ लागचो ना. ही स्मार्ट सिटी काय हो स्मार्ट गोंधळ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्ली हीच काय ती विकसीत भारताची गॅरंटी? काँग्रेसीन प्रश्न उप्रासला. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसा उपरांत राजधानी पणजेच्या रस्त्यांचेर भोंवडी केल्या उपरांत काँग्रेसीचे फुडारी उलयताले. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसा उपरांत काँग्रेसीन सरकाराच्या स्मार्ट घाळपणाचेर तिडक उक्तायल्या. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आणि उपाध्यक्ष सुनील कौठणकर हांणी पावसा उपरांतच्या स्मार्ट गोंधळाची पळोवणी केली. ह्या वेळार तांणी सरकाराच्या घाळपणाचेर खर टिका केल्या. लांच प्रकरणात तेरेखोल दर्यादेग पुलीस स्टेशनाचे आदले निरीक्षक विघ्नेश पिळगांवकर हाका एंटी करप्शन ब्युरोन अटक केल्या. आतापर्यंत ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक जाल्ली आसा. हाचे पयलीं हवालदार संजय तळकार आनी उदयराज उर्फ राजू कळंगुटकर हांकां अटक जाल्या आनी ते पुलिसांच्या ताब्यांत आसात. एप्रिलाच्या 22 तारखेक ह्या प्रकरणाचेर सुनावणी जातली. ताळगाव पंचायत वेंचणुकेत उमेदवारी अर्ज भरपाक 4 प्रभागातले उमेदवार फाटीं सरले. प्रभाग 1तलो मयूर मोर्तू उसकयकार, प्रभाग 3 तशेंच 6 उमेदवारी अर्ज भरिल्ली प्रतिमा चंद्रशेखर शिरोडकर आनी प्रभाग 11 कॅन्डिडो डायस हांणी उमेदवारी फाटीं घेतली. मजगतीं प्रभाग 1, 6, 10 आनी 11तले उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयले. पल्लवी धेंपेची उमेदवारी न्हयकारपाचो अधिकार तुका कोणे दिलो? भाजपाचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकारान काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय उमेदवार विर्यातोक उरफाटो प्रश्न विचारला. दाबोळेच्या लोकांनी तुका 2022 न्हयकारला हें तूं विसरूं नाका अशें गिरिराजान ताका सांगलें. आनी कॅडराचेर उलोवपाचें जाल्यार तो आमचो अंतर्गत मुद्दो आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें.
अंजुना पोलिसांनी वागातोर दर्यावेळेर एक इनोवा गाडयेचेर कारवाय केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गाडी चलोवपी खंय एक पर्यटक आनी तो येरादारीचे नेम मोडिल्ल्यान पुलिसांनी ही कारवाय केल्या. शेनवारा सकाळी पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसान पुराय गोंयांत धुमशण घाले. सकाळी म्हापशे उस्के वाठारांत आंब्याचे झाड आनी 2 माड पडून टॉयलेटीचे लुकसाण जाले. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. थळाव्यांनी रोखडेंच उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन झाडां कुशीक काडली. शेनवारा राजभवनातल्या न्यू दरबार हॉलांत जगद्गुरू श्री विधुशेखरा भारती सन्निधानम हांणी राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी बरयल्ल्या हेवनली आयलंड ऑफ गोवा ह्या पुस्तकाचें उक्तावण केलें. उक्तावण केले उपरांत पयली प्रत ज्ञानपीठकार दामोदर मावजो हांकां दिले. भारताच्या तरणाट्या विदेशांत शिक्षण घेवचें, मात थंयच स्थायीक जावचें न्हय, जाल्यार ते शिक्षणाचो उपेग भारतांत करचो अशें आवाहन जगद्गुरू श्री विधुशेखरा भारती सन्निधानम हांणी केलें. गोंय शालांत मंडळा वतीन घेतिल्ल्या 12वीच्या परीक्षेचो निकाल आयतारा 5 वरांचेर जाहीर जातलो. गोंय शालांत मंडळाचो अध्यक्ष भागीरथ शेटये हो निकाल जाहीर करतले. शेनवारा हे विशींचे परिपत्रक जारी केलां. विद्यार्थ्यांक तांचो निकाल GBS HSC ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटलो. गोंयांत अपघाताची माळ सुरूच. शेनवारा न्हयबाग पोरसकडे राष्ट्रीय महामार्गार स्वयं अपघात जालो. डिवायडराक धपको दिल्ल्यान गोंयच्यान वखदाचें सामान घेवन मुंबय वचपी कंटेनर उमथलो. ट्रक सोडलो जाल्यार हेर कसलेंच लुकसाण जावं ना, मात ड्रायव्हराक मातसो मार लागिल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला.
आरजी पक्षान मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याकडेन आचारसंहितेचें उल्लंघन केल्ल्याची कागाळ नोंद केली. गोंय महाराष्ट्र बॉर्डरीचेर आरजीपी पक्षान भाजपा कडल्यान पयशे घेतल्या असो सोशल मिडियाचेर फटीचो पोस्ट व्हायरल केला. देखून सोशल मिडियाचेर फटीचो पोस्ट शेअर करप्या आड खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी आरजीपीचो वांगडी विश्वेश नायक हांणी दिल्या. जाल्यार इंडिया अलायन्साच्या वांगड्यांनी सोशल मिडियाचेर फटीचो पोस्ट केला असो दावो तांणी ह्या वेळार केलो. एसजीपीडीए मार्केटांतल्या ओसिया कॉम्प्लेक्सान कोयराचो आनी घाणयाऱ्या उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. ह्या कॉम्प्लेक्सान 4 सरकारी कार्यालयां आनी खाजगी कार्यालयां आसात. हे कार्यालयांनी खुबशे लोक यो वच करप्यांक जाल्यार काम करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा. थळावो आमदार तशेंच नगराध्यक्षान पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून बेगोबेग कोयर आनी घाणयाऱ्या उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी थळावे करतात. स्मार्ट सिटीची कामां दर्जेदार म्हणून स्मार्ट सिटीचे कंत्राटदार दावो करताले. मात शेनवारा सकाळीं एक वर पडिल्ल्या अडवेळ्या पावसाक लागून स्मार्ट सिटीची हालत जाल्या. एका वटेन स्मार्ट सिटीची कामां म्हणून दर्जेदार म्हणून स्मार्ट सिटीवाले सदांच दावे करताले. आतां हे डॉन बॉस्को हायस्कुला कडेन फाटल्या बुधवारा घेतिल्ले पेवर्स शेनवारा पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून ताची स्थिती कितें जाल्या ती तुमीच पळयात. हाचे वयल्यानूच तुमकां कळटलें की स्मार्ट सिटी कामां कितली दर्जेदार आसात ती. वाळशे दिवचले 20 खांब्यार काम करतना लायनमॅनाक शॉक येवन मरण आयलें. ही घडणूक सकाळचे 11:30 दरम्यान घडली. बळी गेल्ल्या 35 वर्सां पिरायेच्या लायनमॅनाचें नांव मनोज जामावलीकर अशें आसा आनी तो पिळगांवचो आशिल्लो. कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडल्या. मजगतीं ही म्हायती मेळटाच दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट लेगीत घडणूक थळार पावले. वागातोर दर्यादेगेर टार बॉल सेगीत 4 दीस जाले दिश्टी पडटा. देखून थळाव्यांच्या मनात भंय निर्माण जाला. टार बॉलाक लागून जशें मनशाच्या जिवाक धोको आसा ताचे परस दर्यांत आशिल्ल्या प्राण्याच्या जिवाक चड धोको आसा. ताका लागून सरकारान आनी पर्यटक मंत्री हांणी लक्ष दिवन बेगोबेग दर्यादेगेर जावपी टार बॉलाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या तशेंच पर्यटकांनी केल्या. गोंयांत भोंवडेक आयिल्लो बेंगलोरचो पर्यटक अब्दुल रफीक
बिरेस्तारच्या दूधसागर धबधब्यावयल्यान बेपत्तो जाल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या. घोवाच्या बेपत्त्याविशीं ताच्या बायलेन कुळे पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या. पुलीस तशेंच रान खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडल्यान ह्या पर्यटकांची सोद मोहीम सुरू आसा. गोमंतकला सर्वप्रथम शुभेच्छा या वर्धापन दिनानिमित्त. आणि हे वृत्तपत्र एकदम जुनं आणि सर्व मराठी